काल राती पावसान राज्यात कांय वाठारांनी सावार घालो। कुंकळे ते बाळी महामार्गार पुराय रस्त्यार झाडां पडिल्लीं, जाका लागून वाठारांत वीज, इंटरनेट आनी केबल लायनीची नासाडी जाली। हो महामार्ग फक्त नांवाचो। पुराय रस्त्यार व्हडले कंटेनर घोळटात। रस्त्या कुशीक झाडां झोपां वाडल्यात। कंटेनराक लागून झाडां रस्त्यार पडटात। पळयात हांगची अवतिकाय। राती बरे रातचे बाळ्ळी, कुंकळे ते बाळ्ळी ह्या गांवांक एक खूप पावस झडलो आनी ह्या पावसान वारें आयलें आनी ह्या वाऱ्याचेर जितली झाडां आसात न्ही तितली राती रस्त्यार पडली आनी ती सुद्दां नॅशनल हायवेचेर। हो पावस जो आसा हो पावस लास्ट म्हणटात आनी येतना गडगड वारें घेवन येता आनी असोच हो बाळ्ळी गांवांकय पावलो। आनी आज तुमी पळयतात आमच्या फाटल्यान कितलीशीं कुंकळे साकून बाळ्ळी म्हळ्यार झाडां जीं आसा तीं रस्त्या मदीं पडले कडेन आसलीं। ही रातची जाल्ली कारणान हांगा कोणाक कॅज्युअलिटी अशें म्हण जालें ना, पूण कुंकळे फायर ब्रिगेड घेवन ही झाडां आसात ही क्लियर केली, कापली आनी रोड क्लियर केलो। हांगा व्हडले व्हडले कंटेनर येतात, व्हडली व्हडली बशी येतात आनी रोड आसा तो सामको नॅरो आसा। म्हणजे खंय तरी हांगा जे रोड आसा हेय वाडपाक जाय। आनी दुसरी म्हणलें जाल्यार हे जे रस्त्याचे जितली झाडां आसात ही झाडांय तेणी कापूंक जाय, कित्याक हे व्हडले व्हडले कंटेनर येतरेक ह्या झाडां लागतात आनीक मागीर प्रॉब्लेम जाता। तशेंच करून जो सायक्लोन सारको जालो हो बाळ्ळी गांवांक चड लागलो, कित्याक जितले आतां तुमकां आमी दाखयतात की जितली झाडां आसात हीं चडशीं झाडां रस्त्या वयलीं हांगा पडले कडेन आसात। ही सुद्दां पीळ पडोन मोडले कडेन आसात। हांगा खुबशे लुकसाण जे आसा हे इंटरनेट वाल्यांक, केबल वाल्यांक जाले कडेन आसा, कित्याक हे जे केबल आनी इंटरनेट वाले आसात हे रोडा सायडीच्यान एक जर खांब्या बांदतात ना जाल्यार झाडां बांदून वता आनी हे जे लॉस जे आसा हे ह्या केबल वाल्यांक जाले कडेन आसा। हे केबल वाल्यांनी आज पर्यंत सरकारा कडेन केन्ना कांयच मागलें ना। त्या केबल वाल्याक कायदेशीर कितें जी तेंची कितें आसा तें एक तांकां कायदेशीर करून दिवचें म्हणून तेय मागतात, ते उलोवपाक तयार ना। पूण हांगा खंय तरी हे जे व्हडले कंटेनर येतात ह्या कंटेनरा खातीर ही प्रॉब्लेम जी आसा ती फेस जाते कडेन आसात। आनी दुसरो पावसा खातीर वारो येतरी झाडां पडटात म्हणून लोक मागतात की रस्त्या वयली झाडां आसा ती बेगीच्या बेगीन कापची म्हणून। गोवा 360 खातीर कुंकळे बाळ्ळीच्या रमेश नायक रावल।